मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 1 वोड 14 ते 20. जुआवांक दवरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलोलो काल व्हडलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदम तो गालिल्याच्या दोर्याचे देगेच्यान चलत वेतालो. त्या दोर्यान सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे पागेरां मारताले, कित्याक ते कारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार रांपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक मानाया बरोबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.